निकाल दे निकाल दे। हेमंत तुझको निकाल दे। हेमंत डाल मत तुझको निकाल। बोल ना भाई. खूप दीस जाले आम्ही पळयता हांगा आमच्या तालुक्यात अनेक गायो इंजर्ड जाता, कोण ताका मारता. फाटल्याच्यानी आम्ही 2-3 दीस ड्रायव्ह करून थोडे गायो बैल आणि धाकटे वासरू आम्ही गोशाळेन शिफ्ट केले. आणि आयज आम्ही एक मोहीम केल्या की हांगा हायवे आसा आणि त्या कारणान हेवी व्हेकल मुवमेंट जाता. काही फास्ट मुवमेंटाक लागून थोडे गायो इंजर्ड जाता, कोणाची शेपटी वता, कोणाचे पांय इंजर्ड जाता. सो ट्रकवालो किंवा टँकरवालो जेन्ना गाडी चलयता तेन्ना ताका दिसूंक जाय की ते गायो आसा म्हणून ते गळ्यान ताचे रिफ्लेक्टर घातला. हांगासरले आमचे स्थानीक भुरगे सगळे एकत्र येवन मांगरातले, काही निमाड्याचे, सड्या वयले, आमच्या बरोबर कावन्सिलर प्रजा मयेकर आसा, सचिन चौगले, अमय सेल, ते बरोबर तशेंच बाकीचे भुरगे जे आसात. सो सगळ्यांना एकत्र येऊन एक मोटिवाचेर तांकां रक्षण करपाचें आणि त्यांच्या गळ्यान रिफ्लेक्टर बेल्ट घातल्या. सो ते कारण विजिबिलिटी हय विजिबिलिटीक लागून, कारण रातची एकदा लायट वता आणि ते कळना कशें आसता कितें आसता. सो दिसूंक जाय रिफ्लेक्टराच्या माध्यमातून कळटलें की हांगा बैल आसा किंवा गाडी आसा आणि आपण ड्रायव्हिंग स्लो करपाक जाय. सो हे उद्देशान केला. हांव मागता तशेंच हांगासरले सगळे स्थानीक लोक ज्या जाग्याचेर तांकां दिसता इंजर्ड काव आसा किंवा बाकीचें कितें आसा, सो तेंच्यांनी ते पयले प्रिकॉशनरी स्टेप्स म्हणटा ते हळद लावन कितें तरी एक प्रिकॉशनरी स्टेप्स घेवचे आणि मागीर ध्यान फावंडेशन किंवा आमच्या हांगासरले स्थानीक कावन्सिलर किंवा आमदारां तांकां कळोवचे, जे करिता हांकां निर्जीव जे जीव जे आसात सो तांकां उलोवपाक कळना, मुख्य मनाचे हेजे ते, सो तांकां शिफ्ट करचे बऱ्या जाग्याचेर म्हणून एक पावल उचलून आमी बरें कार्य करचें म्हणून हे सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता. आमचे मुरगांव तालुका हे सगळ्यांत व्हडले तालुका आहा आणि भटकी गिरो इतल्या प्रमाणात वाडलेले आहा. सो खंय तरी एक सरकारान आमी मागणी केल्या उपरांत कम्युनिटी कडेन अनेक जागे आसा तांकां ग्रेजिंगाक लागूनय जागे आसा. सो कम्युनिटीन आपूण इनिशिएटीव तरी घेवन फुडें येवचें आणि ग्रेजिंगाक लागून बऱ्या इश्यू खातीर आणि बऱ्या कारणांक लागून ह्या जनावरांचो बरो ठिकाण लावचो आणि तांकां बरे देखरेख तेंची मेळची, खंय तरी कम्युनिटीन इनिशिएटीव घेवचो आणि तो जागो तेंच्या खातीर रिजर्व करून धरचो.